केबलाचे काम करता असताना त्यांच्यानी अंडरग्राउंड ड्रिलिंग केले आणि कॅनलाचे मेन पाईप फोडले. मेन पाईप फोडल्या कारणान तेंच्यानी लक्षच दिवंक ना पायपाचेर. ते होल तसोच उरला आनी भितरल्यान उदक कंटिन्यू रातभर येवन म्हणजे हे केन्ना जाल्ले? हे पयरचे रातीन म्हणजे सोमारा रातीन सोमारा आयतारा रातीन तेंच्यानी हे केल्ले सुरवात केल्ली म्हणजे ड्रिल करपाक. आनी आयतारा रातीनूच सगळें जालें. आयतारा रातीन म्हणजे सोमार रातीन म्हणजे सगळें उदक वचोन सगळें काबार जालें ते. तुम्ही पळोवन ना जेन्ना उदक येतालें तेन्ना? आमी उदक येता आमी सकाळीं रातचे येताले तांकां सांगलें राती उदक येता आमी सांगलें. ते म्हणपा लागले ना ना कांय ना ते बेश्टेच आमी हेतुले उदक घातलेलें म्हणपा लागले. आणि ते सगळें उदक येयलें? हय सगळें उदक येयलें आनी पोंच्यान सगळो कॅनल सगळो पोखरान कंप्लीट तेंचे होल आसल्या कारणान ते ड्रील केलो होल आसल्या त्या कारणान ते उदक सगळें पोंच्यान येवन कंप्लीट माती सगळी सकयल येयलें. रस्तो बिस्तो कंप्लीट कोसळ्ळो आमच्या हांगा 15-16 घरां तांकां येवपा वाट बीट काय ना. रस्तो कंप्लीट गेलो आनी आमचे भाटान सगळी फूल माती भरलेली आसा. आमकां फूल लॉस जाल्लें आसा मातयेक. सत्तरीन सद्या विकास कामाचो झपाटो सुरू आसा आणि तेतूरच वेगवेगळ्या भागांत जे भुमिगत वीज वाहिनी आसा हेजें काम युद्ध पातळीवर सुरू जाल्लेलें आसा. काल केरी सत्तरी घोटेली नंबर 2 जे मोर्शी वाडा आसा हांगासर जे भुमिगत वीज वाहिनी आसा तेजें काम सुरू आसलेलें आणि जे ड्रिलींग करताले मशीन हे ड्रिलींग करतना मशिनान हांगासर जे कालवो आसा अंजुने डॅमाचो ह्या डॅमाचे कालवाचे पायप फोडले आणि तेंच्यांनी ते पायप फोडले आणि तशेंच दवरले. जे आयतारा रातची ही घडणूक जालेली आणि लोकांनी हेजेर सांगलेलें की उदक वयता पूण हेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे निश्काळजीपणा खातीर जे रातभर ते उदक वतत रावले आणि तेजो प्रभाव असो व्हडलो आसलो की ते उदक हांगासून 1-2 किलोमिटराचे जी एक जोरे हेंच्या जानू जोरे हेंच्या बागायतीन वचून तेंचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आसा. जी शेड माती आसा ती रस्त्यासून खचून गेली आणि जे अंडरग्राउंड म्हणजे भितरल्यान गेली आणि जी सगळीच माती तेंच्या बागायतीन गेलेली आसा आणि मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आसा. तेतूनच जो रस्तो आसा मोर्शीवाडा ह्या मोर्शीवाडाचो रस्तो सद्या जे संपर्क आसा गांवाचो जो तुटलेलो आसा. संबंधीत जे खातें आसा तेंच्यांनी ही हांगासर येवन पाहणी करपाची आणि जे जवरूय कुटुंबाचे जे बागायतीचें लुकसाण जालेलें आसा तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तेजी लुकसाण भरपाई दिवपाची. तशेंच ताबडतोब ह्यो रस्तो दुरुस्त करून लोकांचे जे येता वयता तांकां सुरळीत करून दिवपाची मागणी हांगातल्या थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. मोर्शीवाडा केरी सत्तरी हांगासान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.